शंभू घाल नाक तू कित्याक दिता रे फुकट वन्ना हें रे थाळी भुरग्यांक सगळ्यांक शिक्षण बिक्षण दिलें देवा हेणी पोट भरता. किलपाल दाबाळची ही चंद्रावती वेळीप. तिची जीण ल्हानपणासावन ते लग्ना उपरांत ती आजून मेरेन सामकी कश्टाची. ती गावठी भाज्यांचे पीक घेता आणि रस्त्या कुशीक विकता. ते भायर ती वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर गावठी वखदां दिवपी वैजीण म्हूण पंचक्रोशीत फामाद आसा. गिमा नाटकां आनी फुलां घेवन वयता. फुलांचो धंदो करता. फुलाचो धंदो म्हणल्यार सिजनेबल आयटम. हय पावसान तवशीं गिमा तूं फुलाचो धंदो करपाक वयता. काजू थोडी बाडकारी करता. म्हणल्यार आजून 66 वर्सां जावन सुद्दां तूं तरुणा सायड म्हणटा. कित्याक करून पोट भरता आनी कोणाक वखद दिता गावठी. गावठी वखद कसली वखद दिता? दातीचें, डायबिटीचें, मागीर मुतखड्याचें, सर्पीचें आनी दाडयेचें आनी अशें गाठी बिटी तहले. गावठी वखदाय दिता तूं? हय हय. मुतखड्या एक वखद 3 बाटले घेत जाल्यार तुका पडोंकूच जाय. त्या सुकली म्हणटरेर शिजप बरें 1-2 वर शिजप आनी मागीर शिजली म्हणटरी तें तांबडें रगत कशें जाता तें एक पेलो सकाळचें पिवपाचें. तूं कितें खा पत बीत कांय ना तेका. आनी डायबिटीसा कशें कितें? डायबिटीज तेची बाब मरे पाळ मेळटा रानाचें पाळ तो तुवें निलो असो कुडको खावपाचो दिसान 4 दिसांनी असो इल्लो ताबोन खावप कोडू तो तें गिळपाचें कळ्ळें. डायबिटीस कितें जाता? डायबिटीज तुका न्हू कितली आसली जाल्यार तुगे नॉर्मल जाता. चॅक करपाचें. आतां वखद घेतलें आतां आपल्याला कितली आहलेली 2ची आहलेली आनी आतां पूण वखद खावन कितली जाल्या ती तुवें पळोवपाचें. तांबडीचें वखद बाबा तें शिजप मरे 7-8 तरांचें आनी मागीर शिजप आनी 1 बाटली दिवप. 1 बाटली दिली तशी दिसाक 1 पेलो पिवपाचें सकाळचें. मागीर तूं अशें वखदां लोकांक पयशे सांगता काय लोक खुशेन कितें दिता? हांव सांगल्या हांव केन्ना सांगना. म्हणल्यार लोक खुशेन दिता? हय. तांबडी वखद 150 रुपयांनी बाटली दिता कित्याक तेंका मेळना भोंवन हाडचें पडटा. तरी हे म्हण तूं आतां मेळटा न्हू कोण कितें दिता रे दिनाशें न्हू 200 रुपया 100 रुपया अशें दिता. फक्त आतां मागीर म्हाका टायम मेळटा तेन्ना आतां हें हाडलें ना मुतखड्याचें तो आतां सांगून गेलो म्हाका 13,000 खाली मापलेले म्हणून. हांवें म्हणलें म्हाका 500 दिवचे आलेले. चंद्रावती वेळीप ही सामकी उत्साही आणि सकारात्मक विचारांची हे तिचे उलोवण्या वयल्यान आमकां कळटा. तिका घोवान सोडली मात ती डगमगली ना. सगळे आव्हानाक फुडो करीत तिणें नेटान संवसार फुलयलो. खंय खंय करता? हांगा वयर काजू आंबा गेल्यो ते काजू आंबोळ करता. 9 वर्सां जालें आतां जाल्यार हांव तवशीं गैरेडे खाता म्हणून 3 म्हयने हांव एकली बायल मनीस रानां खोपी रावलें. तोशाच्या मळ्यार? तवशा मळ्याक भंय दिसता म्हणल्यार भंय धरना हांव रावलें हांव ह्या देवा नांवार हाज्या नांवार तळ्या हाज्या नांवार हांवें तो धंदो करून पोट भरलें कितें मेळ्ळें म्हाका. जाता अशें थोडे फार तरी जाता 20-30 हजार अशें बी जाता? हय हय. देवा हेणी पोट भरता. तवशीं घालता न्हू तवशां बरोबर मागीर घोसाळीं भेंडे चवळे भाजी तांबडे भाजी बी घालता हांव. पयलीं तूं भाजी बी घेवन अशी बरी खंय खंय बस स्टॉपार आनी एका तेका बसताली भाजी अंदू भाजी बी रोवना? वांगोण केन्ना वचें न्हू अंदू भाजी बी रोवपाक पावसा लागून कितें कशें? पावसा लागून मातशें उदक भरोन मातशी पिड्डे आयले न्हू पावस भरपूर पडलो मदीं पावस ना जालो तेन्ना मातशी मेली थोड्यो म्हणून आतां सद्या पोटा पुरती पूण कितें मेळटा. हय भाजी घोसाळी दोडगी बी काडटा. भुरगीं जाय ते दोसान पोटां आसतनाच काम करूंक लागले लाकूड बडी हाडून हांवें पोट भरलें आनी त्या दोसान आतां कितें जाल्यार कसलो जाल्यार धंदो करून पोट भरता. भुरग्यांक शिक्षण बी दिलें? भुरग्यांक सगळ्यांक शिक्षण बिक्षण दिलें. हांव सांग्यार वयतालें खेळपाक कबड्डी मागीर सांग्यारसान हांगा गेलीं पणजे मागीर साळे पिकाक आनी भाल्या जिखोन येयलें हांव. 60 वर्सांचें आसतना? हय. पणजे बाला फेका आनी तें हें रे थाळी फेक तितून फर्स्ट आयली? फर्स्ट सेकंड. आनी मागीर तुजो कोणी सत्कार बी असो केला? सत्कार तो तिणी केलो न्हू राजेश सरान गणेशान बी तिणी सगळ्यांक कळसूय देवळां. सत्कार बी ऑलरेडी जाला तुजो? गांवगिऱ्या वाठारांतल्या अस्तुऱ्यांच्या संघर्षाची चंद्रावती वेळीप हे एक बेस बरें उदाहरण.
घोवान सोडिल्ल्याची खंत आणि दुःख घेऊन बसनासतना तिने संसार फुलयलो. वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर गावठी वखदां दिवन लोकांक बरे करीत एके तरेन ती समाज कार्य करता. तिचे कडेन शिक्षण जरी नासले तरी तिच्या संघर्षाची आणि कष्टाच्या जिणेची देख दर एके बायलेन घेवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धार बांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.